जे रुटून ते मेतल्यानसून वयर येता आयज दाखयला आख्खे बीच बेल्टाचेर आमगेले वॉटर हायसेड आहा आनी आख्खी बीच जाल्या एक डिजास्टर आनी काल हांव थोडे ऑथॉरिटीक उलयलोलो जाता तितून बेगीन साफ करपाक घाले आयज हांव तरी आख्खे कोस्टल बेल्टाक चोवपाक गेलो जाल्यार कार्बोनेसी कोस्ट फॉरवर्ड टू कार्बोनेसी हे आनी तुका मनशां कडेन काडपाक जावपा न्हू हांव काल टुरिजम डिपार्टमेंटाक उलयला आतांय उलयला आनी आय एम एपिलींग टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो डिजास्टर मॅनेजमेंट टू कम एंड हॅव अ लूक हे कितें आहा हे सारकें करपाक जाय हे तरी कोण वास मारता आनी हांव मागता हे रिवर सालांतसून येता हे रिवर सालान ट्रीट करपाक जाय हे तुमी जाणा एवरी इयर जाता आनी एवरी इयर तेजे प्रिकॉशन कांय ना आयज रिवर सालांतसून हे आयज फिशींग बंद जालां आमचे थोडे फावटी ट्युरिस्टांक क्रुजींग करताले कांटार मारताले ते सगळें बंद जालां सो आय थिंक दीस हॅज टू बी ट्रिटेड नायसली आनी हांव नको गेल्या वर्साक 2 वर्स पयलीं हांवें चलयलो पण डॉग्स एमएलए वत घेताले रिवर सालान वत घेवन म्हणटाले हांव प्रोटेक्ट करता म्हणटाले म्हाका दिसता हांव मागता तो बेश्टो तुमी वत घेतलो तुमी वत तरी खरें घेवपाचो रिवर सालान तूं खरें रिवर सालान लागून कितेंय बरें डिजास्टर जावचे पयलीं रावनाकाय आनी तुमगे इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव्ह तुगेलें काम आतां तुमी जाणा हें पासां जातलें म्हूण जावं नावेली सोन जावं बाणालेचे वेल्डे ही कॉन्स्टिट्युन्सी लागता जावं मारगांव सोन फातोर्डा this all has to be treated as a disaster. So I am appealing to the government to declare this as an emergency disaster because हे तर नुस्तें तर कुसला न्हू ह्या नुस्त्याचो वास मारतलो आनी हिंगा मागीर रावपाक जावपा ना तेच पळय रीड कुसल म्हणटची it will be terrible. So I am asking the government or authorities to please take note of this and immediately send the team. Now machinery, manpower आनी ह्या तुमी क्लियर करून हिंगाचे व्हराय आणि काढून हिंगा दोन नकाय लेट इट ट्रान्सपोर्ट आय एम appealing also to the tourism minister also to the South Goa collector to kindly please urgently take stock of the situation and clear it. हिल्स डिकोस्टा ओवर वडाचो 5 तो हे आतां येवपा लागल्यार 2-3 वर्सां चड जावपा लागले हे दिश्टी पडटा पळय तें एश कोन्न जावपा नाका जाल्यार रिवरांतल्यान सोन दर्या येता आनी दर्यांतसून आमगेले थंय जाल्यार थंय बीच हे सँड तितून क्लीन आहा ती थंय हे एश कोन्न जालें जाल्यार सगळी ती खाडे माती पेड्या जावन वयतली आनी आमगे सँड बरी आहा म्हणून फुटाय सो हे गव्हर्मेंटा हांव नको ते कॉन्ट्रॅक्ट घेयला पळय हे बीच क्लिनींग ते आजकाल पयर 3 दीस जाले आज पुरान एकल्या उसान हिंगा चोयल ना सो हे बीच क्लिनिंगा हितू कॉन्ट्रॅक्ट हितू पयशे दिन कॉन्ट्रॅक्टराक तरी ते क्लीन करपाक बेगीन तरी जायना व तेका जायना जाल्यार तुमचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें दुसरे सुवातेक हे नुस्त्या हितूंतल्यान साये नुस्त्या ते वयर आहलो आसतलें ते हितूंतलें आमगेले व्हळ्यांतुलें ओगरांतुलें ते हिंगा बिचीर येयलां आनी ते आख्खे एका बिचीर तो मोन गेला कित्याक साये उदो हारे उदकां रावना ते हारे उदो मेळपशें ते वयर येवन पडला आनी हें मोन गेला सो हेजेर बेगीन कितें जाल्यार कोण एक्शन घेवपाक जाय आमगे गव्हर्मेंटाचें आतां आमगे एमएलए बाब आहा तो कितें करता खबर ना तेणें चोयल ना जाल्यार खबर ना तेणें जाल्यार कितें एक्शन घेवपाक जाय आसतलें हेंच तें हुंयसून तें पयलीं चॅक कराय तुमी गव्हर्मेंटा मनीस आहाय ते कोण कलेक्टर वो कोण सगळे आहाय ते ऑथॉरिटी आहाय ते हारे बांदार कोण म्हणटा थिंगा स्वीच सोडला आनी थिंग जात म्हणटा येता हें जायना जावपाक हितून येता जाल्यार तें काबार करपाक ते आडीन थिंगाच्यान वयर घालून उडोवचें रिवरां येवपाक दिवपाक जायना सगळे फिशरमॅन बॉब मारताय आमगेले आमकां एक कांटाळ मारपाक मेळना ते हारे मारताले तेंकां मारपाक मेळना कांयच करपाक मेळना पाग्यार तिका मारपाक मेळना हितूंतल्यान मागीर तें जालां तें बेगीनूच क्लियर करचें आमगे गव्हर्मेंटान एक धाड हें तरी पूण बेगीन करे बिचीर आहा तितलें थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.